राजधानी पणजेंत आशिल्ल्या पोरण्या मेरमेड गार्डनाचे सोबितीकरणाचे काम पणजी महापालिकेन हातान घेतला। सध्या गार्डना भोंवतणी व्हडले कंपाऊंड बांदपाचे काम चालू आशिल्ल्यान हे गार्डन अस्ताव्यस्त जाला। हे पळयात पणजेचे फामाद मरमेड गार्डन। सध्या महापालिकेन ताच्या सोबितीकरणाचे काम हातीत घेतिल्ल्यान पुराय गार्डन अस्ताव्यस्त जाला। 70 ते 80 वर्सां आदीं मरमेडाचे शिल्प आणि भोंवतणचे कारंजे सांबाळून दवरल्यात। मरमेडाचे हे शिल्प 1950त शिल्पकार विष्णू कुंकळकार हांणी कोरातिल्ले असो उल्लेख आसा। पणजेत भितर सरतना एंट्रन्साचेर हे गार्डन आशिल्ल्यान यो वच करप्यांचे लक्ष वेधून घेताले। गार्डनाचे सोबितीकरणाचे काम पुराय जाल्या उपरांत हे मरमेड गार्डन परत एकदा पणजेच्या सुंदरतायेत भर घालतले हातून मातूय दुबावना। पणजेकारांक आनी पणजे यो वच करपी लोकांक हो स्टॅच्यू वळखीचो आसतलो। हाका म्हणटात मरमेड। आणि हे जे गार्डन आसा जे पेंजीम रेजिडेंसी आणि न्हंय मांडवी रिवर हाजे मदीं हे गार्डन आसा। एक्चुअली पणजे भितर सरतना सगळ्यात पयलीं हे फर्स्ट गार्डन मेळटा आणि म्हणून ह्या मरमेड खातीर ह्या गार्डनाक नांव पडलां मरमेड गार्डन म्हणून। हे मरमेड ही जो स्टॅच्यू आसा हो विष्णू कुंकळकार म्हणून एक स्कल्पटर ताणें खंय 1950 सुमार हो स्टॅच्यू बांदिल्लो, कोरांतून काडिल्लो सिमेंट आणि फातराचो। सो असो हो फेमस असो मरमेड स्टॅच्यू पणजेचो आयज ह्या गार्डनाचे ब्युटिफिकेशन जाता आणि ताका एक फिक्स लिफ्ट मेळटा। आणि तातूंत भितर मेन म्हणजे हांगा गार्डना सायडीन भोंवतणी पयलीं एक बारीकशी बरे डिझायनर अशी रेलिंग आशिल्लें, तें रेलिंग काडलां आणि आतां प्रॉपर बाउंड्री कंपाऊंड येवपा आसा। कारण खंय हांगा लोक येवन मस्ती करता आणि न्हिदता आणि बुरशेपणां करतात म्हणून हे हो उपाय घेतला CCPन। त्या शिवाय हांगा खूब लोक गर्दी येता म्हणून येवन हांगा मुतून हांगा घाण करताले लोक, कारण हांगा लागीं टॉयलेट नाशिल्लो। सो ताजे खातीर एका गार्डनाच्या कोणशाक आतां एक टॉयलेट बांदपाचें काम चालू आसा, सो दॅट हांगा बुरशेपणां जावचें ना आणि हांगा कोण मुतपाचें आनी घाण करची ना। सो अशे तरेचो हे मरमेड गार्डन सगळें आज सद्याक अस्तव्यस्त पडलां, सगळें माती भरिल्लें आसा आणि आता हे ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा। मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे तांणी हो मरमेड स्टॅच्यू ताका हात लावूना आणि हे वरवळ फक्त मरमेड स्टॅच्यूच ना तर हे फूल एक फावंटन आसा हांगा आणि रातचे वेळाचेर ह्या मरमेडाच्या हातांतल्यान ते फावंटन आसा तो चलता आणि हातूंच्यान सायडीच्यान सगळे वटेन हे फावंटन चलता। इतलें सुंदर दृश्य दिश्टी पडटालें पयलीं। सो हे आतां हाका एक परत तरेचें नवें रूप मेळटा आणि कांय तेंपा पयलीं अशें म्हणटात की ह्या मरमेडाचो कांय वर्सां पयलीं हात मोडिल्लो कोण तरी मस्तीपणां करून, सो हातूय बीन मागीर कोणे तरी येवन ताका लायलो। सो अशे तरेचें हे मरमेड गार्डन पणजेचें हाका नवी लूक मेळटा। पळोवया हें जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना हाका एक वेगळ्या तरेचो हांगा ताका लूक मेळटलें अशी आशा करया।